बारीक असो वा व्हडली वेचणूक, पेडणे मतदारसंघातली राजकीय समीकरणां सदांच जगावेगळी आणि चर्चेचो विषय ठरतात. आता 2027ची विधानसभा वेचणूक नदरेमुखार दवरून कांय जाणांनी पेडणेच्या राजकारणात उडी मारल्या. आताचे घडयेक 7 उमेदवार तयारेक लागल्यात. सध्या पेडणे मतदारसंघाचो भाजपाचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा. ताणें बारीक मोठी कामां करून आपल्या चर्चेत दवरपाचो यत्न केलो. 2022 ताणें भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेचणूक लढयल्ली. मात फुडल्या वेचणुकेक ताकाच कडेक दवरपाची भाजपाचीच तयारी आसा अशी सध्या पेडण्यात चर्चा आसा. आदलो आमदार आनी भाजपाचो आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर नेटान काम करता. तो सध्या भाजपात आसा, तरी लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार देवपाची ताची तयारी. ताणें 20 वर्सां पेडण्याचो आमदार म्हणून काम पळयला. सध्या भाजपाचे उमेदवारीचो दावेदार. मिशन फॉर लोकल संस्था स्थापन करून राजन कोरगांवकर मतदारसंघात काम करता. 2022ची वेचणूक ताणें मोगोच्या उमेदवारीचेर लढयल्ली. मात मोगो टीएमसीची युती लोकांक जाय तशी आवडली ना. ताचो फटको ताका बसलो. आता तो भाजपाच्या पोरण्या कार्यकर्त्यांक घेवन काम करता. भाजप उमेदवारी मेळोवंक ताचे यत्न आसात अशी पेडण्या चर्चा आसा. जीएमसीत प्राध्यापक म्हणून काम पळोवपी दोतोर उदय कुडाळकर पेडण्या काम करता. सध्या तो सरकारी सेवेत आसा. बेगीनूच नोकरेचेर तुळशीपत्र दवरपाची ताची तयारी आसा. भाजपाच्या एका वरिश्ठ फुडाऱ्याचो ताका तेंको आसा अशी चर्चा आसा. जीएमसी ब्लड बँकेचो मेडिकल ऑफिसर डॉ संजय कोरगांवकरान घरघरांनी वचपाक सुरवात केल्या. ताणें फाटल्याच म्हयन्याक सरकारी नोकरेंतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्या म्हणून म्हायती मेळटा. एका वरिश्ठ मंत्र्यान ताका फुडें काडला अशी सध्या पेडण्या चर्चा आसा. आता 3 फावट पीडब्ल्यूडीचो चीफ इंजिनियर म्हूण सर्व्हिस एक्सटेन्शन मेळपी उत्तम पार्सेकर राजकारणात येवलो. पेडणे सेवा ट्रस्ट संस्थेची स्थापना करून तो राजकारणात आयला. भाजपातल्या सगळ्यात वेल्या पदावेल्या मनशान ताका देवयला अशी सध्या पेडण्यात चर्चा जाल्या. हाचे भायर काँग्रेस आनी हेर आनीकूय कांय उमेदवार वेचणुकेत देवपाची चिन्नां आसात. सध्या दिसता त्या लिस्टा प्रमाण प्रत्येक फुडारी आपल्या भाजपाची उमेदवारी मेळची म्हणून यत्न करता. उमेदवारी मेळूंक ना जाल्यार दुसऱ्या पक्षांत वचपाची कांय जाणांनी तयारी दवरल्या. कांय जाणांची अपक्ष वचपाची तयारी आसा. ह्या सगळ्या घुसपा गोंधळात मूळ पेडणेकार फुडारी मात आरक्षणाक लागून फाटीच उरल्यात. म्होंव लागला पेडण्याक काय प्रश्न पडटा लोकांक. म्होंव लागला पेडण्याक आनी सगळे हे येत आहात. आनी रती महारथी आयज पेडणे मतदारसंघान येवपाक आपूण कॉन्टेस्ट करतले विधानसभेक. बाबानू तुमी तुमच्या मतदारसंघान थंय तुमचो जल्म जाला, थंय तुमी ते इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करा. तुमी सेवा करूंक सोदतात, एज्युकेशनान तुमी सेवा करूंक सोदतात, थंयचे फावंडेशनां स्थापन करूंक सोदतात. तर तुमच्या मतदारसंघान करा आनी ती वेगवेगळ्या तुमच्या गांवांतल्या लोकांक ती सेवा दिया. आमच्या पेडणे मतदारसंघान पेडण्यातले भूमिपुत्र, आमच्या ह्या मातयेंतले ह्या पेडणे मतदारसंघान आमच्या पेडणे समस्या कितें आसा ते बरे जाणकार आसात आनी तुमची गरज ना हांगा पेडण्या मतदारसंघान. राखीव आनी कितलीं वर्सां दवरतले? हो राखीव असल्या कारणान पेडणे मतदारसंघ कायमच असो मागासवर्गीय रावतलो आनी जे विकासाच्या बाबतीत ठोस पावले उचलपाक जाय ती हांगालो स्थानीक नासल्या कारणान ती भुमिका पोट तितकीन अशें घेवच शकना. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार.